राज्यात जावपी उदरगतीच्या फाटभुंयेर सरकारान बार्देस आनी पेडणे मालांतल्या जमनींचे उण्यांत उणें मोल 3,000 वयल्यान 8,000 मेरेन वाडयले। पेडणे माल नगरपालिका वाठारांत 3,000 स्क्वेअर मिटरा वयल्यान 8,000 मेरेनच्या जमनींच्या दरांत वाड। दारगळ आनी तुये 1,200 वयल्यान 6 ते 7,000 मेरेन दरांत वाड। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या तोडशे उगवे खाजन आंबेरे तशेंच हेर वाठारांत 500, 800, 900 वयल्यान 2,000 ते 6,000 मेरेन दरांत वाड। मात मोपा वाठारांतल्या जमनींच्या दरांत 600 वेल्यान 15,000 मेरेन वाड जाल्या। दर्यादेग वाठारांतल्या मोरजे मांद्रे हरमलान 3,000 वेल्यान 15,000 मेरेन दरांत वाड। बार्देस मालान नगरपालिका वाठारांत 3,000 आनी 4,800 वयल्यान 18,000 मेरेन जमनींच्या दरांत वाड। विकसीत वाठारांतल्या गिरी पिळण कोलवाळे रेईस मांगूस तशेंच हेर वाठारांनी 3,000 आनी 4,800 वेल्यान 10 ते 15,000 ते 20,000 मेरेन दरांत वाड। गोंयांत कॅन्सराची लक्षणां वाडत आशिल्ल्यान गोंयकारांक पिवपाची गरज आसा अशें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केलां। 3 सुवातींनी केल्ल्या कॅन्सर तपासणी मोहिमेंत 518 मदल्या 5% लोकांक कॅन्सराची लक्षणां दिसून आयलीं। गोंयकारां खातीर ही एक हुस्क्याची गजाल आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचें म्हणणें। मांद्रा ट्रक आनी दुचाकी मदीं आयज भिरांकूळ अपघात जालो। ह्या अपघातांत दोगां चलयांक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार तिसरी चली गंभीर जखमी जाली। आयज सकाळीं 10:45 सुमाराक हो अपघात जालो। सानिका सुभाष खरबे आनी प्रियंका संदेश खरबे हांकां दोगांकूय जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार सिद्धी हनुमंत शेटकार गंभीर जखमी जाले। तिनूय चलयो स्कुटरी वेल्यान वतना हो अपघात जालो। अपघाता उपरांत जखमी चलयेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेली। पुलिसांनी घडणूक सुवातेर येवन अपघाताचो पंचनामो केलो। ह्या अपघातांतल्यान संबंदीत ट्रक ड्रायव्हराक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला। फुडलो तपास सुरू आसा। कामगार फुडारी पुती गांवकार हाणें आम आदमी पक्षाच्या वांगडी पदाचो राजिनामो दिलो। आपाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट अमित पालेकार हांकां पुती हाणें राजिनामो ईमेल केला। वैयक्तीक कारणाक लागून आपणे राजिनामो दिला अशी माहिती पुती गांवकार हाणें दिली। कॉन्करिंग गोवा टॅगलायन आशिल्ली वादग्रस्त जायराती वेल्यान फातोडीचे आमदार विजय सरदेसाय हाणें भाजप सरकाराचेर उतरांचे फार पेटयला। ह्या सगळ्याक भाजपा सरकार जापसालदार आसा अशें विजय म्हणटा।
थंड शीतळ वारे पांचवेचार सैमाच्या गोपांत वशिल्ली ती कुळागरां आयज चड पळोवपाकूच मेळना. कांय थोडेच शेतकार आसात जे अशा कुळागरांची जतनाय घेवन आयजूय सैमाक पुजतात. सैमाच्या विविध घटकांच्या आदारान पिकावळीची लागवड करूं येता. तातूंत पारंपारीक पद्दतींनी जर आधुनिकतेची भर पडली तर बेस बरी पिकावळ तयार जावं येता. हो रिवणचो शेतकार पांडुरंग पाटील. फाटलीं 6 वर्सां रिवण वाठारांतल्या तांच्या कुळागरां राबून तरेतरेचें पीक तो तयार करता. उण्यांत उणें मनीसबळ वापरून स्वताच्या कश्टांनी तो सध्या एका सुपारीच्या माडयेसून 1.5 किल सुपारीचें उत्पादन करता. ह्या पुराय कुळागराक झरीच्या सैमीक स्त्रोतांतल्यान उदक शिंपतात. ते भायर झरीच्या उदकाची सांठवण करून ते उदक कुळागराच्या पिकावळीक वापरतात. तशी सोय शेतकार पांडुरंग पाटील हाणें आपल्या कुळागरांत करून दवरल्या. आपल्या पुर्वजांची ही मालवत स्वताच्या बळाचेर तो जपत आयला. इतलेंच न्हय तर ताणें जायफळाची 6 झाडां रोवून ह्या जायफळाचे जॅम करून बाजारांत ते उपलब्ध केल्ले आसा. नोकरीच्या नांवाखाला तरणाट्यांक फटोवन सायबर गुलाम म्हूण पंबोडियाक धाडपी प्रियंका शिवकुमार सिद्धू वय 30 मुंबय हे बायलेक तेलंगणा पुलिसांनी अटक केली. दर एका तरणाट्या फाटल्यान तिका एक चीनी कंपनी 30,000 रुपया दिताली. पत्रकार अमित नायक आनी ताच्या ड्रायव्हराचेर शुक्रारा रातीं कावरे सांगे ह्या वाठारांत अनवळख्यांनी हल्लो केलो. हॉकी स्टीक आनी रोड्याच्या मजतीन गाडयेचे हारशे फुडले. ह्या हल्ल्यांत अमित नायक किरकोळ जखमी जालो जाल्यार ताचो ड्रायव्हर गंभीर जखमी जाला. मांद्रेचे सरपंच प्रशांत उर्फ बाळा नायक हांच्या आड 6 पंचांनी अविश्वास थाराव मांडिल्लो. ताचेर 13 सप्टेंबराक पंचायत कार्यालयान पंचायत मंडळाची बसका जाली आनी अविश्वास थारावाचेर चर्चा जाली. त्या वेळार 6 आड 5 असो थाराव सरपंच प्रशांत नायक हांच्या आड मंजूर जालो. पुराय गोंयभर 7 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन जाले. गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोशाक नाचत गाचत भक्तांनी गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. पळयात 7 दिसांचे गणपती विसर्जन.
समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सर्वोच्च न्यायालयान सभापतीक 90 दिसां भितर फुटीर आमदारांचेर निर्णय घेवपाक मुजत दिल्या. हे फुटीर आमदार अपात्र जातलेच असो आमकां ठाम विश्वास आसा. काँग्रेस जर खरेंच भाजपांत विलीन जाल्ली जाल्यार काँग्रेस पार्टी नश्ट जावपाची अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फॉरेरा उलयलो. भाजप सभापती आनी 8 फुटीर आमदारांनी बेकायदेशीर विलीनीकरण केलां. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शन तत्वा प्रमाण 3 म्हयन्यां भितर सभापतीन ह्या विलीनीकरणाचेर सुनावणी दिवपाक जाय, पण सभापती कळाव करता अशें आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचें म्हणणें. फुटबॉल वाठारांत सध्या कॉलेराचें दुयेंस वाडपाक लागला. हाचेर नियंत्रण हाडप गरजेचें. कॉलेराचें दुयेंस नियंत्रणांत दवरूंक ना जाल्यार जेट्टीक कुलूप मारपाचो अधिकार आपल्या कडेन आशिल्ल्याचें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर उलयलो. शेनवारा पर्यावरण मंत्र्यान उपजिल्लोधिकारी मामलेदार तशेंच बोर्ड दनिया वांगडा बसका घेतली. हे बसके उपरांत मंत्री उलयलो. तशेंच कुटबॉणा जेटीचेर 4 अनवळख्यो होडयो आसात त्यो बंदर कप्तान उखलतलो. होडयो उखलपाक आडखळ जाली जाल्यार क्रेनीच्या मजतीन उखलतले अशें मंत्र्यान स्पश्ट केलें. कॉलेरा दुयेंसाची लागण जाल्ल्यान परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हाणें मोबोर आनी कुटबॉन जेटीक भेट दिली. कामगारांच्या जिवांचें संरक्षण करपाक सरकार पुरायपणान अपेसी थारलो अशी टिका कॅप्टन विरियाटोन केली. तशेंच कामगारांच्या भलायकेचेर आयिल्ले संकट दूर करपा खातीर बेगोबेग उपाय येवजण काडटले म्हूण खासदार विरियाटो फर्नांडीसान आश्वासन दिलां. गोंयांत मलेरियाचेर नियंत्रण दवरपाक बेगीनूच भलायकी कायद्यान बदल करतले. ते प्रमाण भलायकी खात्याक सगळ्या स्थलांतरीत कामगारांची तपासणी करपाचो तशेंच तांचे कडेन भलायकी कार्ड नासत जाल्यार दंड दिवपाचे अधिकार मेळटले. ते खातीर भलायकी खात्यान कायदो खात्याक शिफारस केल्या. कायदो खातें हाचेर विचार करता अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बोन दुयेंस नियंत्रण कार्यावळीची उपसंचालक डॉक्टर कल्पना महात्मे हांणी दिली.
जम्मू काश्मीर पुराय उद्ध्वस्त करपान काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स आनी PDP हांचो हात आसा. ह्या तीन कुटुंबांनी मेळून तुमचे बाबतींत जे केले ते पापा परस कमी ना. फाटल्या कांय दशकां सावन जम्मू काश्मीराच्या बरबादीक हो तीन कुटुंबां जबाबदार आसात. ही वेंचणूक ही कुटुंबां आनी राज्यांतल्या तरणाट्यां मदीं आसा. आमी आनी तुमी मेळून सुरक्षीत काश्मीर निर्माण करूया ही मोदीची हमी. हे खेपे जम्मू काश्मीरची वेंचणूक राज्याचो फुडार थारावपाची आसा अशें डोडा शारांत जाहीर सभेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळें. तांब्याच्या आयदनांत रातभर दवरिल्लें उदक पिवपाचे जायते फायदे आसात. आयुर्वेदांत लेगीत तांब्याच्या आयदनांतल्यान उदकाक म्हत्व दिलां. तांब्याच्या आयदनांतले उण्यांत उणे 8 वरां दवरिल्लें उदक पियेल्यार कुडींतली अशुद्धताय भायर काडून यकृत आनी मूत्रपिंड निरोगी उरपाक मजत जाता अशें म्हणटात. तांब्यांत एंटी मायक्रोबियल, एंटीऑक्सिडंट आनी हेर जायते भलायकीक फायद्याचे गुणधर्म आसतात ते अशे. पचनक्रिया घटमूट उरता. संसर्गजन्य दुयेंसां प्रमाण करपी बॅक्टेरिया आड हें उदक प्रभावी थारता अशें मानतात. मोटसाण उणी करता. आयुर्वेदा प्रमाण उणे 8 वरां दवरिल्लें उदक पिवचें. थायरॉयडा खातीर तांब्याच्या आयदनांतलें उदक पिवप फायद्याचें आसा. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे अंतर्गत 70 वर्सां वयर पिरायेच्या सामान्य लोकांक मुफ्त भलायकी सेवा मेळटली. ह्या कार्डा वांगडा लाभार्थ्यांक वर्साक 5 लाख रुपया मेरेन मुफ्त उपचार मेळूं येतात. हे खातीर आयुष्मान भारत कार्ड करचें पडटा. आयुष्मान कार्ड ऑनलायन करपाक हें करचें. तुमी गुगल प्ले स्टोरांतल्यान आयुष्मान ॲप डावनलोड करूंक शकतात वा सरकारी संकेतथळाक भेट दिवन कार्डा खातीर अर्ज करपाक शकतात. ॲप डावनलोड केल्या उपरांत मोबायल नंबर घालात आनी लॉगीन करात. पात्रताय तपासात. पात्र असल्यार आधार KYC करात. फोटो अपलोड करात आनी कार्ड डावनलोड करात. हे येवजणे खाला कोरोना, कॅन्सर, मूत्रपिंड, काळजाचें दुयेंस, डेंग्यू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसीस, दोपरा आनी हिप रिप्लेसमेंट, वाजेपण, मोतीबिंदू अशा गंभीर दुयेंसांचेर मुफ्त उपचार करतात. गोंय सरकाराच्या जोड पालवान गोमंतक TV आयोजीत इंजिनियरींग एक्सलन्स अवॉर्ड 2024चो पुरस्कार भेटवण सुवाळो आयतारा जाता. पयलीच खेपे गोंयांतल्या इंजिनियर्सांचो हो असो भोवमान सुवाळो गोमंतक TVन आयोजीत केला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हांचे आनी मानेस्तांच्या हाजेरींत वेगवेगळ्या कॅटेगरींत वट्ट 21 पुरस्कारांचें वांटप जातलें. चवथ जाली. आतां माळ म्हयनो सुरू जातलो. उपरांत नवरात्र आनी मागीर दिवाळी. सण एके लायनींत आसात. ह्या सणांच्या दिसांनी खावपाचें तेल म्हारग जातलें. देखून सर्वसामान्य लोकांचे म्हयन्याचे बजेट हालतले इतलें मात निश्चित. सरकारान कूड, रिफायंड सनफ्लावर ऑयल आनी हेर खावपाच्या तेला वयली कस्टम ड्युटी वाडोवपाचो निर्णय घेतला.
विठ्ठलापूर कारापूर गणेशोत्सव मंडळान अंदू भौशीक गणपती कडेन रामभक्त हनुमानाचेर आधारीत हालतो देखावो केला. कुमारजुव्याचे चित्रकार प्रदीप परब हाणें हो देखावो केला. गणपती कडेन आकर्षक सजावटूय केल्या. गणपती तशेंच सजावट आनी देखावे पळोवपाक गणेश भक्त गर्दी करतात. सारमानस ती टोंक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून थकले. मात खंयचे कडेन कांयच ना. केन्ना तरी आमची ही समस्या सुट्टली काय म्हूण थळावे रावल्यात. ही सारमानस ती टोंका वेली फेरी सेवा. ह्या मार्गार खंय फकत 2च फेरयो चलतात. त्योय बीन आतां जाणट्यो जाल्यात, देखून बरेच फावटी समस्या निर्माण जाता. फेरीबोटी पोरण्यो जाल्ल्यान अदीं मोडटात आनी हाचो त्रास मागीर प्रवाशांक सोंसचो पडटा. सरमानस टोंक फेरी सेवा जाग्यार घालात म्हूण थळावे सांगून थकले. मात खंयचे कडेन कांयच ना. दिवचोचो बोड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो म्हळ्यार मरणाची वाट जाल्ली आसा. ह्या रस्त्याचेर दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. दिवचोचो बोड्डे ते वाळशी मेरेनचो रस्तो अपघातांक आमंत्रण दीत आसा. ह्या रस्त्यार दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. हो रस्तो येरादारी खातीर असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. फाटल्या 8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर सुमार 12 जाणांक जीव वगडावचो पडला. सरकारान कितें तरी उपाय येवजण करची जेणे करून ह्या रस्त्यार घडपी अपघात कमी जातले. तशेंच रश गाडी चलोवप्यांचेर नियंत्रण हाडपाक येरादारी पुलीस नेमान दवरचें अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. अडवय 70चो शेतकार राजेंद्र देसायाची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल. देसाय हाणें मळ्यान 5000 वयर लिंबांची झाडांची लागवड केल्या. मात रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडला. ताचो बंदोबस्त करचो म्हूण ताची मागणी. लिंबांक बाजारांत खूब मागणी आसा. ते भायर लिंबांक आयुर्वेदीक महत्वूय आसा. आतां मेरेन आपणे 5000 लिंबांची झाडां लायल्यात आनी तातूंतल्यान समाधानकारक पिकूय मेळ्ळा. आतां लोणचें घालपा खातीर लोक आपल्या कडेन लिंबू व्हरपा खातीर घरा येतात. फुडल्या 2 वर्सांत लिंबांचे बरें पीक मेळटलें म्हूण देसाय हांकां आसत. सगळ्या भुरग्यांनी नोकरी धंद्या फाटल्यान लागचें न्हय. आमच्या गोंयांत जायती पिकावळ घेवं येता. फकत गरज आसा योग्य अभ्यासाची आनी मार्गदर्शनाची. तेन्ना तरणाटी पिळगेन तांचे जमनीचो योग्य अभ्यास करून तातूंत खंयचें पीक घेवं येता तें पळोवचें आनी शेती वेवसायांत दिवचें अशें आवाहन शेतकार राजेंद्र देसायान केलां. गोंयच्या फेरयेची खासियत आशिल्ल्या चितारी समाजाची लाकडी वस्तू करपी कलाकारां मुखार व्हड आव्हान उबें रावलां. म्हारगायेच्या काळांत लेगीत ही पारंपारीक कला जिती दवरपी चितारी समाजाच्या कलाकारांचेर मात सरकाराची आडनदर. गोंयच्या फेरयेची खासियत आशिल्ल्या चितारी समाजाची लाकडी वस्तुकला कालबाह्य जायत काय म्हूण चिंतेचो विशय थारला. आयज मेरेन चितारी समाजान तयार केल्ले पाट आनी हेर लाकडाच्या वस्तूंनी गोंयचे सण रिती परंपरा जळकत आयला. म्हारगायेच्या काळांत लेगीत ही पारंपारीक कला आयज मेरेन तिगोवन दवरपाक चितारी समाजाक खुबश्या आव्हानांक तोंड दिवचें पडलां. मात सरकाराची तांकां कसलीच मजत जायना. येवजण्यो आसात मात तांचो सारको लाव तांकां मेळना अशें ते सांगतात. फेरयेंनी जावं जात्रेनी येवपी आमचे पाट आनी हेर लाकडी वस्तू म्हळ्यार गोंयच्या फेरयेंची खरी खासियत. तरी आसतना सरकार फेरयेच्या लुगाराक आमच्या कडल्यान हजारांनी भाडें घेता आनी हातूंत भायल्या पयशेकार विक्रेत्यांचे फावता.
एका वेळार फामाद आशिल्ल्या सांखळेच्या बाजाराचें अस्तित्व सध्या लुप्त जावपाच्या मार्गार आसा. 40 वर्सां पयलीं लोकांची ह्या बाजारांत गर्दी दिश्टी पडटाली, मात सध्याच्या 10 ते 12 वर्सां ही गर्दी कमी जायत आसा. बाजारांत लोकांची खरेदी करप कमी जाल्ल्यान दुकानदारांक वेवसायांत लुकसाण सोंसचें पडटा. 40 वर्सां पयलीं सांखळे शार बाजाराक लागून फामाद आशिल्लें. सांखळे शार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र राज्यांच्या शिमेक लागीं आशिल्ल्यान ह्या राज्यांतले व्हड प्रमाणांत लोक ह्या बाजारांत येताले. पूण ह्या 10 ते 12 वर्सांत सांखळेच्या बाजाराचें अस्तित्व सोंपपाच्या वाटेर आसा. सांखळेंत उदरगत जाली खरी, मात सांखळेच्या बाजारांत लोकांनी सामान घेवचें कमी केलां अशें दुकानदार सांगता. हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार सांखळे बाजारांत वचपी रस्तो अशीर आशिल्ल्यान येरादारीची कोंडी जाता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.